देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो. आयज आमी या स्वराच्या मात्राचेर आदारीत पाठ शिकुया. मात्रा कशी बरयता खबर आसा न्ही. एक डॉट दिवप, अक्षराच्या वयर अक्षराच्या माथ्यार एक डॉट दिवप, तेका म्हणटात. आनी एक नांव तेका कितें आसा, अनुस्वार. तर आयज आमी मात्राचेर पाठ शिकतली. पाठ 25 चेंडू. आतां हांव पाठ वाचता. पुस्तक काडात, पाठ 25 उगडात आनी आयकात. पाठ 25 चेंडू. गुंडू, पांडू, आतोन, सातान, नंदू, चंदू, लिंदा, बिंदा, आंजेल, रांजेल, बोंबी, रोंबी येयात. चेंडू घेवन येयात. तांबडो चेंडू, निळो चेंडू, धवो चेंडू, जांबळो चेंडू, रंगयाळे चेंडू. चेंडूच चेंडू. चेंडू घेवन बेगीन येयात. वांगडाच खेळात. नाचात. नाचत खेळत घरा वचात. आयकलो न्ही पाठ. चेंडू. चेंडू म्हळ्यार कितें? ह्या चित्रांत तुमकां जायतीं भुरगीं दिसता न्ही. तेंचे कडेन कितें आसा हातान? बॉल म्हळ्यार चेंडू. चेंडू म्हटल्यार बॉल. ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या हातान बॉल आसात. गुंडू, पांडू, आंतोन, सांतान, नंदू, चंदू, लिंदा, बिंदा, आंजेल, रांजेल, बोंबी, रोंबी ही सगळीं भुरगीं. तेंचीं नांवां तीं तेंकां आपयता. येयात एकामेकाक तीं आपयतात. आनी कितें घेवन येतात तीं? तेंच्या हातान कितें आसा सगळ्यांच्या? चेंडू. चेंडू म्हटल्यार बॉल आसा, तो घेवन येतात. तांबडो चेंडू. तांबडो म्हटल्यार रेड. तांबडो चेंडू. निळो ब्लू चेंडू. निळो म्हटल्यार ब्लू. धवो व्हायट. जांबळो पर्पल. रंगयाळे चेंडू. रंगयाळे म्हटल्यार कलरफूल. अशे सगळ्या रंगाचे तेंचे कडेन बॉल आसात. तांबडो, निळो, धवो, जांबळो हे रंगांची नांवां. चेंडूच चेंडू म्हळ्यार खूब चेंडू. एकूच ना तेंचे कडेन, जायते आसा. चेंडूच चेंडू म्हळ्यार खूब बॉल. चेंडू घेवन बेगीन येयात. तेंकां बॉल घेवन बेगीन येयात म्हणटा तीं एकामेकाक. कित्याक? खेळपाक. वांगडाच खेळात. बॉल घेवन येयात आनी सगळीं बरोबर वांगडाच खेळात. नाचात. नाचोन नाचोन खेळात. नाचत खेळत आतां मजा करीत घरा वचात. तर ते कित्यान खेळटात? बॉलान खेळटात. चेंडू घेवन खेळटात, नाचतात आनी नाचत खेळत घरा वतात. तर हो पाठ वाचात आनी अक्षराचेर वयर अनुस्वार दिलो काय उच्चार कसो जाता तो पळयात. नाकानसून जाता. मात्रा नाकानसून म्हणपाची आसता. तर असल्या मात्राचीं उतरां अक्षरां म्हणपाक शिकात आनी हो पाठ घरा वाचात. देव बरें करूं.